तर ही शाळा माझ्या हातीन जी मी ती चालू केली गणपतीची, ती शाळेचें अजून मेरेन मी सत्व सांबाळून धरलां. आणि ते कसलें धरलां, पूर्ण मातयेचोच गणपती तयार करता. मातये शिवाय आमी ते भायले हाडून गणपती लोकांक बसोवन दिना, ते होवन वयता. म्हणून हे होवन वयतले गणपती मळे पासून मातये पासून गणपतीचो जल्म जाला. ते मातये पासूनच तो गणपती विसर्जन जावपाक जाय. लोक आतां फसयता ते आमी तुका लोकांक काय म्हणूंक शकना, पूण आपली एक परंपरा जी आसा ती आपूण चलोवपाची आनी बऱ्या रुपान ती लोकां पासून पावोवपाची. आतां म्हाजो वय बी जाल्लो आहा, म्हाज्या वया संबंदी म्हाज्या कडेन आतां माती बी हातीन चलना. तुमचे वय कितले आहा? 90 जाले. 90 जाले. केन्नाच्यान स्टार्ट केल्ले तुमी? मी 15 वर्साचो आसतना गणपती चालू केला. 15 हातीन ही माती घेवन. पयली तुमची म्हणजे तुमची बाबाची आसलेली कोणा कडेन करताले? मी स्वता गणपती तयार केले हेजेर बघून. म्हणजे तुमचे स्वता तुम्ही चालू केले? हय, स्वता कोणा कडेन न शिकता न कोणा कडेन बघता. म्हाका ती देवानच बुद्धी दिली, कला दिली. म्हाजे सदांच पयलींच स्टार्ट केली तेन्ना 15-16 गणपती म्हाजे इश्टारीक जाले. आणि त्याच्या वरसून मागे इल्ले 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 वाडतच गेले. आता कितले आहा सगळे? आणि आता हे 325 कितके गणपती जाले. म्हणजे वर्साचे वर्सा वाढत गेले. वाडत आहा. फक्त कित्याक वाडटा तर आमी लोकांकय लुगडा ना, लोकांकय आमी कातरीन उडयना, सांबाळून धरता. आमकां नुकसाण जाली जाल्यार ते चलता, पूण देवच दिनारो आसतलो. म्हणून आमी त्या खातीर लोक मातयेक लागून सगळे लोक हांगा येता आनी वर्सान वरून वाडटा. तुम्ही गणपती केन्ना करपाक स्टार्ट करता, म्हणजे खंयच्या म्हयन्यात? आतां जुनाच्या पयलीं. जुनाच्या पयलीं मेचो 15 तारीख मेरेन तेंच्यांनी सुरू केली, गणपती चालू केले. मे, जून, जुलय. फक्त आतां अंदू पोरण्यांनी सगळीं म्हाजी भुरगीं नातरां 2 जावन 2 चेडवां सगळीं जाणां. दुसरी त्या चेडवाची 2 भुरगीं सगळीं. म्हाज्या चेड्याची 2 भुरगीं. हो चेडो धाकटो. सगळ्यांनी हेल्प करूनच ती आतां गणपतीची मुर्ती ही तेंच्यांनी तयार करूनच तेंच्यांनी बरें नांव मेळयलें. आनी अशेंच मी तांकां सांगलां, म्हाज्या फाटल्यान तुमी करा, म्हाज्या कडेन काय आतां जाणें शक्य जावपाचें ना. म्हाका हातच चलना म्हाजी, माती हातीन घेतलो आनी दिसना जाय बी म्हाका. तें अंदूच एक ऑपरेशन केलां ह्या दोळ्याचें. मातशें मातशें आतां दिसता, जाल्यार कांयच दिसना जाय. म्हणजे देवाचे सत्व आसा म्हणून तुमी करता? हां, हें देवाचें सत्व. आनी दुसरी गजाल कशी जाल्या, लोक बरें आसलें वायटय उलयता. म्हणजे ते धजा कोण मारता? भायले जे गणपती हाडटा ते आमची धजा मारता. मी काय म्हणटा, तुम्ही माती हाडा, माती पासून मूर्ती तयारी करा, तयार करा, लोकां पासून पोतया, तेन्ना धजा मारा आमची मातयेकारांची. तर आतां हे मग गव्हर्मेंटान मिशनां दिलीं. गेल्या वर्सा मी पणजे एप्लिकेशन दिलें, दिव्याक दिलें, मिशीन काय ना, कोंबालच्याकच दिलें. हांगा तुका दिता दिता कलो म्हाका बस. ओनी हाडलें काय खबर ना म्हाका. ओनी हांच्यांनी मिशीन हाडलें. तुम्ही विकते हाडले? हय. म्हणजे सरकारचे मेळना म्हणून तुम्ही तुमचे हाडचेंच पडलें न्हू. इतके गणपतीची माती जावं नाका ती. आनी कशें करतलो? हांच्यांनी ते आतां स्वता ऑर्डर मारून तेणी मिशीन हाडून ओनी माती तशी तयार केली. तुमकां बरें दिसता की इतले गणपती करता म्हणून? बरें जालें न्हू. आनी लोकय मेळना न्हू आतां कोणी माती हे करपी. म्हणजे आता मनशां मेळना, हे करपाक मेळना म्हणून ते मशीन आहा तेजो फायदो मातसो जाता. पण पयशे गेले 35,000 कितके. वचो काय करतलो ते खंयचे वाटे देव दिनारो दितलो. आनी बरे भशेन मी म्हणटा अशें नांव उरचें अमर म्हाजें. सगळ्या जगभर आतां अशें म्हणून म्हाजें नांव तुमी दितलें जाता दितात तशें उरचें. आनी म्हाज्या फाटल्यान खंयच्या तरी भुरग्याचें नातवाचें नांव कोणाचें तरी येवपाक जाय. हें हाज्या पासून आमी तयार केल्लें.
तेणी आमकां ही कला दिली सगळ्यांक आनी सगळ्यांक कला दिली। एकटे आतां कले शिवाय म्हाज्या घरांत मनीस तुका मेळपाचो ना। इतक्यानी हुशारूय बरी जाली। स्वता तें आतां पेंटींग काय करपाचें ती स्वता सगळें करता। म्हणजे हेतून एक म्हाका समाधान येता म्हाज्या मनाचें, जें म्हाका बरें दिसलें। म्हाजें नांव वयर हे नातवांनी काडलें, नातींनी काडलें। राधिका मूर्ती कला केंद्र पाली आमची ही पिढी जात आणि जुनी पारंपरिक शाळा, गणेश मूर्तीची शाळा जवळजवळ 70-75 वर्षापर्यंत चालू आसा। आणि ही आमची बाबान शाळा मातीची मूर्ती करची ही पहिल्यापासून ठरयल्लें आणि त्याच्या मनासून ठरवून त्याने एक मातीची मूर्ती, माती हाडून मातीची मूर्ती करून तो शिकलेलो। आणि आयज ही शाळा मातीची मूर्तीची शाळा 70रीन म्हाका दिसता आनी खंय दिश्टी पडची ना। कारण आयज मातीपासून करणारे कलाकार, मातीची मूर्ती घडवणारे कारागीर हे कमी प्रमाणात दिसून येतात। आणि आपलो पारंपरिक व्यवसाय मातीचो मूर्तीचो हो खंय तरी तेका लोक पावता असो म्हाका दिसता। कारण प्लास्टर ऑफ पॅरिस अशी मूर्ती येतात आणि बाजारात व्हडा प्रमाणात ती मूर्ती असल्या कारणान थंय तांकां खबर ना, लोकांकूय खबर नासता की बाबा ती मूर्ती कशी आणि कशें कितें तें। कारण हांव एक मूर्तीकार असल्या कारणान हांव हमरापूर, पेण, कोल्हापूर आणि इतर राज्यांत हांव मूर्तीचे प्रत्यक्षिका बघून येयल्लो कलाकार आसा। कारण म्हाका ल्हानपणापासून ही मूर्ती कला बाबाच्या सानिध्यासून म्हाका हो मूर्तीकलेचो चित्रकलेचो छंद मेळ्ळो। आणि हेतून हांव खूब एक्सपेरिमेंट करून म्हणजे म्हाका कळूंक जाय की प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणजे कितें तें आमी प्रत्यक्षात वचून पळयलें। आणि त्यो मूर्त्यो आयज खंयच्या तरी इतर राज्यांतून हाडून आयज लोक विकतात, तेजें प्रदूशण जातात, मूर्ती ती उडानात, तेका एक फातर घालचो पडटा। अशें खूब तेजे आमच्या हिंदू धर्माप्रमाणे हिंदू देवाची आमची एक विटंबना अशी दिसता। पण हांव एक मूर्तीकार असल्या कारणान हांव अशें म्हणिना की जे आपणाक मनाच्या इच्छे प्रमाणे लोकांनी करचें, पण जे आमच्या शास्त्रा प्रमाणे बरयल्लें आसा की हिंदू धर्माचे प्रतीक आमचो आराध्य देव श्री गणेश ह्याची ही मूर्ती मातयेपासून ज्या शास्त्रांत त्या देवान घडयली ती तशीच पुजची। आणि अशें असल्या कारणान आमी एक सुद्दां आमी आमची प्लास्टरची अशी मूर्ती ह्या शाळेंत करिनात। आणि आमच्या बाबान शिकवण दिल्या की जो पर्यंत आमी आसा ही शाळा चलोवपाची ती पर्यंत मातीचीच चलोवपाची, तेका प्लास्टरचो पॅरिसचो एक थारो सुद्दां दिवचो ना। आणि आज ते पळोवनूच आमकां आयज मूर्त्यो आमकां घडोवपाक मूर्तीची मागणी आयज प्लास्टर पॅरिस नसल्या कारणान मातीची मूर्तीची जे कोणाक खरेंच तेका ती आवडटा मूर्ती आनी तो शास्त्र जाणा की आपल्या धर्माचे शास्त्र जाणा की प्रदूषण हे करूंक जाय, पोल्युशन करूंक जायना, आमकां तें हानिकारक तें टाळपा खातीर आयज जे कस्टमर आमच्या कडेन येतात ते मातीची मूर्ती ती ल्हान आसूं जाल्यार थोर आसूं पण ती मूर्ती आनंदान व्हरतात। हेच आमकां एक मोठे भाग्य दिसता की त्या देवाचे जे आमी आमच्या मना काळजांतल्यान अशें बरें उमेदीन हें जें केलां, जें कला ती सांबाळ्ळ्या ती कलेक फारबळ अशें आनी त्या देवाचो आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आमची सगळीं आमची भुरगीं आमची म्हणजे आमच्या भावाची भुरगे आहा, नवी अपकमींग पिढी आमची ही 3री-4थी पिढी आमची आतां गणपती करतात, सगळें काम करता, मातीचे कामा पर्यंत सगळें काम करपाक आतां शिकलेले आतां। म्हाका अशें दिसतात की ही आमचो 70री जावं जाल्यार इतर आमच्या गोंयांतूय जावं मातीचो व्यवसाय हो गणपतीचो खूब जुनो 7-8 अशें म्हाका दिसता कितले म्हाजे मामा करतात तेंचे 7-8 पिढी जाल्यो अश्यो मामा आमकां सांगतात। तेंच्या पासूनय आमी शिक्षण घेतलें, तेंचो आमकां हातभार मेळ्ळा। ह्या आमी अशें जाणा की ते आमचे 70रीन 2 अशी शाळा की माती खंयच्यान हाडटा तुमी? माती आमी अशी आतां धारगळ पेडणे मेळटा, वारकणी तेवटेच्यान हाडटात किंवा आनी खंयच्यान हाडटात। आज आमच्याकडे एक 1300च्यान स्टार्ट आमचे मूर्ती ते एक 3-3.5 सार्वजनिक बी सगळे हय सगळे मिक्स त्या प्रमाणे रेडी आहा। जे फूड आहा व्हडले आहा, जर येदे आहा जाल्यार ते 7,000-6,000 अशे पर्यंत आसात। म्हणजे मार्जिनेबल रेट आमी आमचे कस्टमर बी जुने खूब असल्या कारणान आमी ती मार्जिनेबल दवरतात।